जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दोळूसो आमी समजून घेतलेल्या प्रमाणे जेजूक तेंपलाक भेटयलेली परब आमी आज आचरण करता. जुदेवांच्या एक रिवाज ही जुदेवांची रिवाज आनी रिवाजा प्रमाणे भुरग्याक जल्म दिल्या नंतर चेरकोतर 40 दिसां नंतर चेडून तर 80 दिसां नंतर आवयन तेंपलाक वचून शुद्ध जावंक जाय आसलें. आनी हेका अर्थ कितें म्हळ्यार परत तिणें समाजा भितर रिगोवंक आसलें आनी ताका एक रिवाज जुदेवांनी मांडून हाडली. आनी ही एक रिवाज आयच्या दिसा मोरये थंय संपूर्ण जाता. आनी दुसऱ्यान वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जल्मल्लो हर एक चर्को म्हणजे प्रथम भुरगें वा भुरगो ताका देवाक समर्पण दिवंक जाय आसलें. निर्गमन पुस्तकांत ह्या विशीं आमी आयकत हांव. देवाक ताणें संपूर्ण रितीन भेटोवंक कित्याक देवाचो तो ह्या अर्थार. पूण उपरांत तेंपलांत यज्ञ साक्रिफिसां भेटोवचे खातीर लेवीत आसले म्हळ्यार लेवी कुळयेचे आसले जाल्ल्यान ते याजक जावन सेवा दिवचे जाल्ल्यान हेरांक थंयसर अवकाश नासलो. तातूंत अशी रिवाज आसली की प्रथम चेरक्याक तेंपलांत भेटोवन आनी उपरांत त्या देवाच्या त्या उतरांत ताका सुटका दिवचें म्हणजे पाटींग घेवचें. आनी ह्या खातीर थंयसर कोवडेगी वा पारव्या पिलांगी वा कोण ग्रेस्त आसात ते बोकडे पिलां अशें दिवन त्या बाळाक थंय तावन देवाच्या समर्पणांतावन सुटका दिवचेच आसली एक रिवाज थंयसर जुदेवा मदें आसली. आनी ती रिवाज पाळचे खातीर जुजे आनी मोरी आपणाच्या त्या बाळाक घेवन तेंपलाक पावतात. आमी जाणाव मोरयेक शुद्धाचाराची कांय गरज नासली. ती नैसर्गीक प्रक्रिये मुखांतर त्या भुरग्याक ती आपणाच्या गर्भांत घेना वा तिका तो त्या बाळाक नैसर्गीक प्रक्रिये प्रमाणे जल्मीत येना. खंडीत थंयसर जें कितें अशुद्ध म्हणून आमी चिंताव तें थंयसर नासलें. ती पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जल्म दिता भुरग्याक आनी थंयसर ती पवित्र आनी निश्कळ जावन आसली. खंडीत जावन तिका त्या शुद्धाचाराची गरज नासली. सांगताच देवाक भेटोवच्यो तो कायदो आनी उपरांत तो पाटी घेवचो कायदोय जेजूक बांदी नासलो. कित्याक देवाचोच तो पूत जावन आसलो आनी देवाच्या राजाक तो समर्पीत जावन आसलो. आनी ही विशय जुजेक आनी मोरयेक सारकी कळीत आसली. पवित्र आत्म्या मुखांतर बडव्या मुखांतर ती जाणा आसली. तरी पूण कायदे आनी रेग्र जे कितें पवित्र पुस्तकांत आसात ते पाळचे खातीर आनी अशें देवाक विधेयपण दाखोवचे खातीर जुजे आनी मोरी ही दस्तूर तांच्या जिवितांत पाळटात. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी आधुनिकताच्या संवसारांत आसा. आधुनीक चिंतप तत्वां जायतीं आसात आनी शिकप आमचें थंय आसा. आमची समजून घेवंक आमकां जायतें वाचप मेळटा. आमी बुक्स घेजय म्हणून आमच्या मोबायलांत ती आमी जायते वाचता शिकता. आनी ह्या वेळार एक चिंतप वा एक रितीचे जिविताची साल अशी आसा की जें कितें आदलें आसा पोरनें आसा तें रुली रेगूर आमकां गरज ना. आमी तें नासतना आमच्या समजणे प्रमाणे आमकां जाय तशें आमी जियेवया म्हणलें एक चिंतप आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या आधुनीक संवसारांत तें जायतें आसा. आनी हाचे खातीर पवित्र सभेन आमकां दिल्ली जायतीं नियमां रुली रेगरो आमी ती कोणशाक लोटता. ताची गरज ना असलें चिंतप जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांच्या काजाराच्या संदर्भार वा हेर थोड्यो रिती रिवाज आमी कितें गरजेच्यो पाळूंक आसात त्या वेळार. आनी जायते थोडे फावटी आपणाचो प्रभाव वशिलाय वापरावन हाचेतावन इल्लेशे शॉर्टकट सुटका जोडचे तसले प्रयत्न आसा. आनी ह्या उपरांत ताचे विशयान हेरांक सांगचें आसा. हांवें म्हणजे इन्फ्लुएन्स करन तें पुरो कॅन्सल करयलें म्हणून.
मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हांव सांगसर एक उतर हांव सांगूंक सोदतां जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें देवाचें उतर आनी ती नियमां रेग्रो कितें आसात तें देवानच निर्मिल्लीं आनी पवित्र सभा पवित्र पुस्तका भायर न्हय आसलेलें कितेंय तें आमकां दिना पवित्र पुस्तकाच्या आदारान उजवाडान सांगतस भोंवारीचें वातावरणाचे थोडे संगती घेवन ह्यो चड नियमां जें कितें आमच्या मुखार दवरता ती प्रक्रिया कितें आसा तें आमच्याच बऱ्यापणाक आमच्या भावार्थाच्या वागवणेक पूण केन्ना आमी तें नेगार करता केन्ना आमी तें कोणशाक लोटता तेन्ना आमी सांगता देवा तुजी जानवाई तुजें उतर तें आजकाल प्रस्तूत न्ही तुज्या की चड जानवाई समजोणी म्हाका आसा तातूंत म्हाका कितें जाय हांव तशें करतां आमचें शिंतीद आमचें गिन्यान आमची समजोणी जें कितें आमच्या मतीन तकलेंत आसा तें देवाचें एक रसन कदनी जावन एक रसन रसनारा वयर वचूंक साध्य ना जर तर तशें कोणी आमी चिंता तर आमचे तसलो मूर्ख व्यक्ती दुसरी कोणी आसची नात तातूंत मोरी आनी सुजे तांची देख आमी घेवया तांकां गरज नातली तरी देवाक विधेयपण दाखोवचे खातीर ते सर कायदे ते मांडटात दुसऱ्यान आज आमी पळयता थंयसर एक समागम जाता पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो पोरनो सल्ल्याचे प्रतिनिधी जावन सिमियांव आनी आन्ना प्रवादीन ती येवंक आसच्या त्या सोडवंदाराक ते राखून आसले आनी पवित्र आत्म्यान सिमियांवक कळीत केल्ले म्हणून आमी वाचता सोडवंदाराक देखले करीत तुका मरण ना ती राखून आसली आनी थंयसर आपले येता नवो सल्लो जेजू आमी जेजूच्या परगटणे विशयांत आमी पळयता नातालांच्या परबे संदर्भार देवदूत त्या गोवळ्यांक सांगतात आळे आपले सोडवंदार जल्माला देवदूता मुखांतर त्या गोवळ्यांक परगटणी जाता आनी ते वचून त्या बाळकाक देखतात आनी उदेन तिचे तेग राय नखेत्रां मुखांतर तांकां परगटणी जाता आनी ते येवन त्या सोडवंदाराक देखतात नमस्कार करतात आपणाच्यो काणिको भेटयतात आनी आपले हांगासर सिमियांव आनी आन्ना प्रवादीन हांकां पवित्र आत्म्या मुखांतर परगटणी जाता सोडवंदाराची आनी ती येवन आपणाचो नमान आनी मान भेटयतात आनी ह्याच खातीर आयच्या ह्या फेस्ताक पोरण्या सल्ल्याचे आनी नव्या सल्ल्याचे समागम एनकावंटर म्हणून आमी वाचता वा आमकां देवशास्त्री सांगतात म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या फेस्ता विशयी जायत्यो विशयी आमी उलोवयेत पूण हांगासर हांव आखेर करता आमी ह्या देवाचे समागम आशेवचे खातीर आपणावचे खातीर ह्या देव तेंपलाक येता ह्या मिसाच्या बलिदान जावन आसा थंयसर त्या सोडवंदाराक भेटची एक अपुरो अवकाश ताका आमी ताचे कूड सेवण आमी आमच्या काळजांत घेता तसो तो अनुभोग आमी जोडूंक अत्रेकता पूण हो अनुभोग आमकां जाता गे हर एक मिसाक आयिल्ल्या वेळार असलो एक अपुरो अनुभोग आमकां जाता गे आनी ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक आमकां साध्य जालां गे आमचें तें असो एक अवगण ल्हान वा व्हड तो मोडूंक आनी जिवीत सारकें करूंक आमकां प्रेरण मेळ्ळां गे त्या दीस त्या तेंपलांत त्या बाळकाक हाडून येतना जुज्यान मोरयेन जायतो लोक आसलो जायते याजक आसले तांणी पुरा तांचे शास्त्र आनी सगळे शिकलेले आसले पूण कोणायकी ह्या बाळकाची वळख मेळना कोणायकी ह्या बाळका विशय कितें समजना ते तांच्याच राटावळीन मग्न जाल्ले पूण आन्ना आनी सिमियांव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती बरलेली आनी त्या खातीर तांकां कळीत जालें केन्ना जुजे आनी मोरी जेजू बाळकाक घेवन तेंपलाक येता आसतना तांकां कळीत जाता आनी आपले वचू तो सोडवंदार आनी तोच तो देवान दाखोवन दिलोलो सांगलोलो प्रवाद्यांनी बसयल्लो केन्ना आमी मिसांत वांटेली जातना जर पवित्र आत्मो आमच्या सांगता ना आनी त्या पवित्र आत्म्याचो अनुभोग आमी भोगना तेन्ना आमी हांगासर आयल्यार आमी त्या जेजूचें दर्शन
तसो तो अणभव जोडूंक असाध्य आमी हांगासर आयल्यार आमच्या राटावळींत आमी मग्न जावन आसतले पवित्रत्मो आमकां पवित्र स्नानान दिला क्रिस्माच्या संस्कारांत तो थिरायलेलो आसा तो आमच्या संगत आसा ताचें कामच आमकां सदांच जेजू सर्चीन व्हरून पावोवची जेजूची वळख चड आनी चड आपणावची आनी जेजू आमकां बापाची वळख संपूर्ण रितीन आमकां दाखोवन दिता तातूंत एकामेकाचें तें काम पूण ह्या पवित्रत्म्याक आमचे भितर आसलेल्याक आमी कितलो अनुभव करता जर तर ह्या पवित्रत्म्याक तुमी मान दितात गौरव दितात आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत त्या जेजूक भोगूंक तुमकां खरी इच्छा आनी आशा आसा म्हण जाल्यार खंडीत जावन मीस तुमचें आरंभ जाता प्रवेश गिता वरवीं बगार केन्ना तुमी मिसाक वचोंक चिंतात आनी भायर सरतात तेन्ना आरंभ जाता एक आत्मीक तयारी खंडीत तुमी करतात आदी एक कायदो आसलो आतां आसा तो काडूना मिसाक येवच्या पयलें एक वरास उपास आज आमी कितलीं जाणां ह्या विशयांत गमन दिता उपास न्ही केवल खाना जेवणाचो उपास आमच्या मोबायलांत उपास आमच्या टीव्हीत उपास वाटेर येता आसतना उलोवच्या खबरांत उपास आनीक थोड्या जायत्या संगतीत केन्ना आमी मोतींत त्या जेजूक भेटूंक जाय त्या इराद्यान आमी हांगासर मेटां काडटा तेन्ना पवित्रत्म आमचे भितर आसलेलो तो आमकां चड उर्बेन आनी कुरपेन भरता आनी खंडीत जावन त्या जेजूक आमी भेटूंक शकता आनी तो सोडवण ती सोडवण तो उजवाड आमचो करूंक आमकां साथ जाता आनी ह्या उजवाडान केन्ना आमी आमच्या कुटुंबाक फाटीं वेता तेन्ना आमचे तावन हो उजवाड हेरांकी परजळटा ही काणी न्ही हे केवल उतर न्ही मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ही नीज गजाल हर एका मिसांत आसची ती सकत जर तर आमकां आमचें थंय अशें भोगूंक ना जाल्यार खंयी आमच्या तयारेंत सूख आसा खंयी आमी भागी जावच्या बदलाक निर्भागी जाल्या म्हणून जर तर आमकां आज भोगलें भोवशा आमी भेटूंची मिसां हर एक फळादीक जातलीं आनी जेजू कशें टेंपलांत भेटयलेलो जावन उरलो तशेंच आमी देवाक भेटयलेले जावन उरतले अशेंच जावं म्हणून आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया आमेन.